टेक्निकल इंजिनियर जाय, सारको विथ गेज पळोवपी, सारको लेयर पळोवपी, सारको डेप्थ काडपी तो जाय म्हाका. जे समज जायना सोडानी वच, प्लेन जायना म्हण जाता जाल्यार सारकें करून घे. हे कोणा बाबाले पयशे न्ही, टॅक्स पेयरा पयशे खबर आहा मरे. आमगे लोक गरीब लोक घाम कायटा खबर आहा तुमकां, कशें करून म्हणटा तुमकां पोसपाक. तुमकां पोसता कोण खबर आहा? गव्हर्नमेंट पासून आमगे टॅक्स पेयर लोक. कशे पळय शेका वयले मागीर फिशरमॅन शेतकरी टॅक्स पेड करून तुमकां कोर्टाक तुगे पोट भरतात कित्याक तुमी बरें काम करची म्हण. सातत्यान जेन्ना बाई कडेन सगळं कंप्लेन आसल्यो की क्वॉलिटी जी आसा ती सारकी ना. तांगे कशें आसलो हो लेयर सारको बसपा जाय आनी जी गेज जी आसा 60 उरपा जाय. आतां आमी चॅक केलें जाल्यार 35 पसून ना, कमी आसली. कालय ताणें सांगलें ताका तुमी तुमगेल्या बाकीच्या ऑफिसरांक हाडा, टेक्निकल स्टाफ आहे, आमकां विशय समजून घेवपा जाय की हो विशय कितें तो. जेन्ना बाब हे विशय सदांच लावन धरना आसा, कारण शेवटाक कित्याक तुमी करतले वतले, फाल्यां परत जम्पिंग रोड जाल्यार तेका जबाबदार कितें. म्हणटकीर हे पावले आसतना आयज आमी तांकां प्रामुख्यान सांगलें की तुमचे ऑफिसर टेक्निकल स्टाफ गव्हर्नमेंट आसत किंवा कंपनीचे MBR कंपनीचे आसत कन्सल्टन्सी जांकां दिला तांचे कडच्यान तांगेले ऑफिसर कोण आयले ना. आमी हांगा चेक केलें जाल्यार ते 25 काय 30 कितें तरी आहले. तो पावला हे आमी परत आतां आनी एक लेयर घालतले. सगळें बरोबर आसा. तुमचे जे टेक्निकल गव्हर्नमेंटान जे अपॉयंट केला ते खंय आसा. ताणें म्हाका दिसता 7-8 जाणां फोन केलो, कोणीच तागे फोन रिसीव केला, थोड्यान रिसीव केलो, स्विच ऑफ करून दवरलो. हांगा रावलो शेवटाक तोय बेजारलो. कंपनी पावलो आमकां घेवन येना, आमकां त्रास जाता, लोकांक फेस करचो पडटा म्हळ्यार. आनी तो जो कोण जेई काय कोण तरी तांगे जो कोण आहलो तो उठला आनी गेलो. हय आतां हो काणकोण बायपास नीव केल्लो पळय, कित्याक डिस्टन्स कमी करपाक दिला. ताका नांव दिलां स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर मार्ग म्हणून. हो खातीर अत्यंत डेंजर आख्खी गोंयचो. सुरवातेन आमी सातत्यान ह्या रस्त्या लागून फॉलो करतात, कित्याक बरी जातली शॉर्ट टायम कमी आमी त्या वाटे आमी भोंवताले, डिस्टन्स कमी जाल्ले. पण ह्या लोकांनी इतली सबस्टँडर्ड काम केल्लें आसा. कितें सांगू तुका, असोच रोड कारवार जाल्लो आसा, पोळे टू कारवार. तुमी वचा 5 वर्सां जालीं, अजून ताका एक फोड ना, एक खडी गेल ना. पळय मटेरियल सेम पळय, डांबोर तोच, खडी तीच, मिक्सिंग तेंच. खंय जर डांबोर बरो व्हरता जाल्यार हांगा खंय मिक्सिंग आनी रस्तो समज एकले व्हरता जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम कितें. पयले हांगची जमीन घट, म्हळ्यार त्या वाटेन जमीन मातशी मोव आसा, कारण हांगा चड आसपाले. हे सुरवातीच्यान हांगा बेवारशी म्हणजे हांगा लक्ष दिलें ना सारकें काम करता. सुरवात जालें पळय हायवे काम करपाक, खंयच्यानय प्रॉब्लेम ऑथॉरिटीन सारकें लक्ष दिलां. तो जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर, AE, JE, सुपरवायझर आनी कन्सल्टन्सी म्हणटा आमी कोट्यांनी लोक खर्च करून कन्सल्टन्सी दितात, कित्याक तेजें काम बरें जावं म्हणून, मॉनिटरींग आसूं जाय, बरी क्वॉलिटी. तेंगेलो अजून एकटो मनीस ना हांगा, ऑथॉरिटी इंजिनियर ना, सुपरवायझर ना. हें कितें चल्लां खरें मरे. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान खरें मात ऑथॉरिटी मुखार हें करप, कितें काम आसा तेंचे मुखार करप. जावं डिप्रेशन काडपाक जाय तेंचे मुखार करप, जावं लेयर घालपाक तेंचे मुखार करप. हांगा कोण आसा रे, कोणूच ना. मागीर कोणाचेर हांकां भंयच ना. तो MBRान खंय पयलीं सांगलें आसा, आपल्याक ही नाका, JE नाका, AE नाका, सुपरवायझर नाका. ताका भिवून कोण येनात. हें कितें, कसलें राज्य. तुमी कितें तुमी आतां कॉन्ट्रॅक्ट दिले ताका गायडलायन बी कांय दिवप ना. आनी अशें हे पयशे कोणा रे, टॅक्स पेयरा पयशे मरे. हे फाल्यां 5 वर्सां मेंटेनन्स करतलो वयतले, मागीर मुखारले रस्तो आमकां कोणी कसो करून मेळपा सारको मेळपाचो एक लेवलाचो. आतां हें जाल्यार ही परिस्थिती, मागीर मुखार परिस्थिती कितें जातली. मागीर हेमकां आमी खंयच्या परिस्थिती क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज करपाक दिवपा ना ठरयलें, पयलीं ठरयलें. हांव काल पासून येवन पळोवन गेल्लें, सांगून गेल्लो पळय तुमकां. हांव फर्स्ट वॉर्निंग दिवन गेल्लें, हांव सांगून गेलो पळय गेज कमी दवरला. ताका विचारलें लांब बाला मातशी वयर सकयल खंय डेप आसता आमी चड घालतात, मागीर कमी आसा कमी, पूण कांय ना. पळय आज सेम. तेन्ना हेमकां खंयच्या परिस्थितीत जे पळय डिझायनां आसा एज पर डिझायन, फर्स्ट लेयर अमकी हेजो सेंटीमिटरचो, सेकंड लेयर तो आमकां घालूंक जाय. आनी आमी परत भोंवपा मात्र रावपा ना.